साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगले की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो। वेगवेगळ्या मतदारसंघांत प्रचार सुरू आसा। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतकाच्या ह्या इन रूम न्यूज रूम अपडेटीन तुमकां येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर। पुराय गोंयांत कितें घडलें? पावसान अचकीत हाजेरी लायली, वातावरण थंड केलें, गरमेन त्रस्त जालेल्या लोकांक एक थकाय दिली आनी हवामान खात्याचो अंदाज खरो थरलो। त्याच बरोबर शिरगांवां लयराई देवीची जात्रा, जी गोंयची निमणी जात्रा आसता, ताका लागून शिरगांव वाठारांत एक भक्तिमय आनी मंगलमय वातावरण फाकिल्लें आसा। त्याच बरोबर पणजेंत काजू फेस्ट चालू आसा। अश्यो विविध बातम्यो आमी तुमच्या मेरेन आयज घेवन येतले। आयज दिसभराचो नियाळ तुमच्या मेरेन पावतले। त्या खातीर आमच्या डेस्कार या आनी आमच्या सब एडिटरांनी कितें बातम्यो केल्या तो तांकां विचारया। सगळ्यान पयलीं या सुशांता कडेन। आई लयराईची आयज जात्रा आनी जात्रे निमतान गोंय तशेंच शिमेर आशिल्ले कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान मोठ्या संख्येन भावीक आसात ते शिरगांवा येवपाक लागल्यात। सद्याक शिरगांवा लोकांची बरीच गर्दी जाल्ली आसा। ते भायर जे आई लयराईचे धोंड आसात ते सद्याक शिरगांवा येवपाक लागल्यात। ही एक बातमी। दुसरी एक बातमी म्हत्वाची जी दिल्लीच्यान येता। दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान लोकसभेचे फाटभुंयेर 10 गॅरंटी दिल्यात आनी ह्यो 10 गॅरंटी कसल्यो जाल्यार शिक्षण, रोजगार, लायट, अग्निवीर जी एक ह्या आसा स्कीम आसा आर्मीची ती, आनी तेच बरोबर भ्रश्टाचार, ह्यो सगळ्यो ज्यो ह्या आसात ताच्यो 10 गॅरंटी ताणें दिल्ल्यो आसात। आनी इंडिया आघाडीचें सरकार येयलें जाल्यार ह्यो 10 गॅरंटी पुराय करपाची हमी केजरीवालान आपूण स्वता दिल्ली आसा। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी पश्चिम बंगालासून येता। पश्चिम बंगालात आतां लोकसभेची वेंचणूक जावपाच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थंय सभेक हाजीर आसा आनी ताणें थंयच्यान एक गॅरंटी दिल्या ती म्हटल्यार CAA आनी CAA लागू देशान जातलोच अशे तरेची एक गॅरंटी ताणें दिल्ली आसा। ह्यो तिनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिनान। तर पश्चिम बंगालात मोदीची गॅरंटी की CAA लागू करतले। त्याच बरोबर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांणी 10 ज्यो तेंची सोयी ज्यो सांगिल्ल्यो आसा कितें कितें ते काडटलेच स्किमी। त्याच बरोबर आतां फुडें ह्या लयराय देवीची जात्रा सुद्दां आसा, ती सुद्दां बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली। आतां ह्या उत्तेजा कडेन उत्तेजान खंयची बातमी केला ताका विचारया। आयज सकाळी एक वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। तो म्हळ्यार गॅस सिलिंडर लिकेज जावन एकल्याक मरण आयलें जाल्यार 3 जाण आसा तांकां ते बेशुद्ध जाले आनी तांकां GMCत तांचेर GMCत उपचार चालू आसा। ही आयज सकाळीच घडली आयतारा। ते मरण पाविल्ले आनी जखमी जाल्ले जे तरणाटे आहा ते बिगर गोंयकार आनी ते कांय दिसा पयलींच कामा खातीर गोंयान आयिल्ले आनी ते साईनगर वास्को हांगा भाड्याच्या कुडीन रावताले तेन्ना ही तांच्या वांगडा अशी एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट हो घडलो। आनी दुसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार पावसाची। आयज आनी फाल्यां आनी परवा 3 दीस असो वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा। हवामान खात्यान असो अदमास उक्तायला। तशेंच हवामान खात्यान येल्लो अलर्टूय जारी केला गोंया खातीर आनी वाऱ्याचो वेग जो आसतलो तो 30 ते 40 किलोमीटर नेटान वारे व्हांवताले। त्या खातीर नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी दिल्ली आसा। ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवपाच्यो। तर काल गोंयांत आडवेळ्या पावसान हाजेरी लायली। त्याच बरोबर हवामान खात्याचो जो अंदाज आशिल्लो तो खरो थारलो आनी आतां 13-14 तारीख जो आसा तो जोगला मारीत गडगडत सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा। ताका लागून येल्लो अलर्टूय जारी केलेलो आसा आनी नुस्तेकारांनी खोल दर्यान वयचे न्हय अशी शिटकावणी लेगीत दिलेली आसा। फुडें या आनी ऐश्वर्याक विचारया ताणें खंयची बातमी केला। आयज कुडतरीच्या शेतकारांक खूब प्रमाणान नुस्तें सापडलां। दर वर्सा हे शेतकार शेता खातीर उदक सांठोवन दवरतात। एका वाटेन शेत रोयतात आनी दुसरे वाटेन नुस्तें पोसतात। शेतांची लुवणी जाल्या उपरांत सांठिल्लें उदक सोडून दितात आनी नुस्तें धरतात। तशीच आयज दुसरी बातमी आसा ती म्हटल्यार सत्तरी दाबेच्या श्री सातेरी केबाय ब्राह्मणी देवळा लागसर आशिल्ल्या रायत 9 पुरातन मुर्त्यो सापडला। हातून आनिकूय मुर्त्यो सापडपाक शकता अशें थळाव्यांनी अदमास उक्तायला।
70 धाबे हांगासर पुरातत अश्यो पोरण्यो मुर्त्यो सापडिल्ल्यो आसा, ती एक बातमी आसा. आनी त्याच बरोबर कुडतरीच्या नुस्तेकारांक बंपर नुस्तें लागलें अशी बातमी आमकां उत्तेजन सांगली. आतां आमच्या बरोबर आसा संजनाक विचारया तेणी खंयची बातमी केला. आयज शिरगांवा लयराई देवीची जात्रा आसा. फातोडच्यान जे दोण आसा आनी देवीचे भक्त आसा तांच्यांनी देवळान म्हणजे हाजेरी लावन देवीक प्रार्थना केली. मागीर जे दोण आसा तांच्यांनी तळयांनी न्हावन अशे देवीचे आशिर्वाद घेतले. तशेंच जे देवीचे हे आसता ते धार्मीक ज्यो विधी आसता त्यो दोणांच्या हाजेरीन पार पडिल्ल्यो आसा. आनी आतां सद्या भक्तांचो जो आसा तो लॉट महापूर म्हटल्यार जाता शिरगांवा भरिल्लो आसा. तशेंच ट्रॅफीक सेलान लेगीत बरे तरेन अरेंजमेंट केल्ल्यो आसा. ह्यो ज्यो पुराय लयराई देवीची स्पेशल जो बातमी आसा त्यो 7च्या बुलेटिनाक आमकां पळोवपाक मेळटली. तर लाखांनी भक्तगणांचे श्रद्धास्थान आशिल्ले गोंयचे श्री लयराई देवीची आयज जात्रा, जी गोंयची निमणी जात्रा आसता आनी सगळ्यान व्हडली जात्रा आसता. थंय आयज भावीक थंय गर्दी केलेली आसा. दोन भक्तगण थंय जमिल्ले आसा, तांचो उपास तपास आसता. त्याच बरोबर आयज अग्निदिव्य थंय जे जातले ते पळोवपाक लाखांनी थंय भक्तगण येतले, लोक गर्दी करतले. तुमी सुद्दां थंय वचोन ह्या मंगलमय वातावरणाचो आनी भक्तिमय वातावरणाचो आस्वाद घेवपाक शकता थंय वचोन प्रत्यक्षात. आनी आतां फुडें या आमी ऐश्वर्यान खंयची बातमी केल्या ताका विचारया. म्हणजे जी बातमी आसा की काल शेनवारा गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो आनी ह्या पावसान सावय वेऱ्या ते सायड एका घराचेर प्रमोद नायक हांच्या घराचेर एक व्हडलें झाड पडोन तांचे 20,000 घराचें लुकसाण जाल्लेलें आसा. आनी तशेंच 50,000ची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपाक यश मेळिल्लें आसा. ही जी बातमी आसा ती तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तशेंच आनी दुसरी जी बातमी आसा आतां कॅशू फेस्ट आहा पळय तें सुरू आसा. आयचो निमणो दीस आनी ह्या कॅशू फेस्ताक जे कॅशूकार आसा म्हणजे जे काजकार उत्पादन करपी आहा पळय ते आपआपले जे प्रश्न आहा ते ह्या फेस्ताक मांडटा आनी तांकां एक तेंच्यानी अशी तेंची अशी मागणी आसा, तेंची अशी मागणी आसा, तेंचें म्हणणें बीन आहा की जे गोंयच्या जे गोंयच्या काजीक चड मार्केट ना. बाजारान ज्यो भायल्यान येवपी ज्यो काजी आसता तांकां चड मार्केट जाता. तेंचो जो दरूय कमी आसा त्या गोंयच्या परस. सो तेंच्यांनी स्पेशल एक जी स्पेशल मानांकन दिया जेणे करून ज्यो भायल्यो काजी आसा आनी गोंयच्यो काजून तितून वळख पडटली गोंयच्या काजू. ही जी बातमी आहा ती तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. जे भायले काजू गोंयांत येता तेची किंमत सामकी सवाय आसा, 60-70 रुपया किलो. आनी त्याच बरोबर गोंयचे जे काजू आसा तेंची किंमत आहा 115 रुपया किलो. ताका लागून गोंयच्या काजूंचो खप गोंयांत खूब कमी जाता. ताका लागून जे गोंयचे थळावे काजकार आहा तांच्यांनी खंत उक्तायल्ली आसा, तांकां बऱ्या प्रमाणांत ही रक्कम सरकारान दिवची. आनी त्याच बरोबर हे जे भायले काजू येतात तेंचेर सुद्दां खंय तरी आळो येवचो आनी ह्या आमच्या गोंयच्या काजवांक प्रोत्साहन दिवचें म्हणून. पूण तशें पळोवंक गेलें जाल्यार गोंयचे आमचे काजू जे आसता ते भायल्या काजूं परस वेगळे आसता. तेंची एक वेगळीच ओळख आसा. ताका लागून खंय तरी गोंयच्या काजवाचें एक वेगळें ब्रँडींग जावचें अशें प्रत्येकाचें मत आसा आनी त्याच बरोबर काजूकारांची ही मागणी आसा. तर अश्यो साबार बातम्यो आमच्या डेस्कान त्याच बरोबर सब एडिटरांनी सांगल्यो गोंयांत कितें कितें घडामोडी आयज जाल्या त्यो. आनी ह्यो सगळ्यो बातम्यो सविस्तर पळोवपा खातीर पळया आमचे गोमंतकाचे 7 PM हें बुलेटीन आनी टॉप 25 सुद्दां पळोवपाक विसरो नाका. कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरीश परब आमोणकर. साबार बातम्यो आमच्या रिपोर्टरांनी आमच्या कडेन धाडिल्ल्यो आसात. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्या कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. दोन ग्रूप आसा, त्या ग्रुपांनी सांगलें की आमचो जो वाद आसलो तो सुटलो. वेगवेगळ्या मतदारसंघात प्रचार सुरू आसा. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. पळयत रावात गोमंतक TV.